ट्री प्लांटेशन एज यू नो एवरी मनसून आम्ही झाडां वाडटा आणि झाडां रोयता बिकॉज ग्रीनरी इज ऑफ एसेन्स. क्लीन एंड ग्रीन गोवा म्हणटा तेन्ना आम्ही सदांच म्हणटा स्वच्छता आसपा जाय. स्वच्छता की और बढो आमच्या माननीय प्रधानमंत्री सांगता आणि तेन्ना माननीय प्रधानमंत्री सुद्धा सांगता तेन्ना ते दृश्टीन आम्ही क्लीन एंड ग्रीन गोवा ऑटोमॅटिकली ते स्लोगन जाता. ग्रीन करपा झाडां रोवपा जाय. आणि हो प्रोग्राम करतना मेन जे म्हाजे नोंदी हाडले म्हाका खबर आसली म्हणून PWD इंजिनियरां सगळ्या एक्झिक्युटीव इंजिनियर AE सगळे आपयन हाडले. उद्देश एकूच हांगा सिवियर वॉटर प्रॉब्लेम जाता. वॉटर एवरीवेअर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक ही गोश्ट जाल्ली आसा. आमचे न्यू वाडेन उदोच आसना. ते कित्याक आसना तें हांवें तांकां कारण सांगलां आनी ताबडतोब जाता तितले बेगीन रेमेडियल एक्शन घेवपाक लायला. आतां रेमेडियल एक्शन कितें हांगा एक सांप आसा हिंगा न्यू वाड्यार एक टँक आसा. थिंगा टँक रेडी आसतना तेंचे कडेन पंप ना. आतां थ्रू जायका इमिडिएटली तो पंप आमी बसोवपाक लायला आनी म्हाका दिसता फुडले विका बिफोर एंड ऑफ नेक्स्ट वीक जाता तितले बेगीन तो पंप बसयता तेन्ना हांगा रिलीफ मेळटलो. तेच बरोबर जी पायपलायन जायकासून एक व्हडली पायपलायन आमी हाडला ते इंटरकनेक्टिविटी एक सायडीसून दुसरे सायडीक जावपाक उरलेली दोन कारण. एक आमकां रेल्वेची NOC मेळना नियर द एअरपोर्ट. NOC आमकां फुडले विका मेळटली. बिफोर एंड ऑफ नेक्स्ट वीक वील गेट द NOC. आनी एक NOC आमकां जाय चिकालीन कोमदात. तेणी आमकां 3 दिसां भितर NOC दिता म्हूण सांगला. तेन्ना ती जायका वॉटर पायपलायन न्यू जी येता ती येयल्यार म्हाका दिसता सादारण नियर जॉगर्स पार्क एंटायर एअरपोर्ट रोड एरिया रेजिना मुंडी विलेजीस मोस्टली अंडर चिकालीम पंचायत ऑल विल गेट रिलीफ आनी प्रेशराचेर उदक येतलें. एक सायडीक इम्प्रुवमेंट जालें म्हणटच ऑटोमॅटीक थिंगा दाबोली आहा दाबोली एअरपोर्ट दाबोलीम तेंकांय इम्प्रुवमेंट मेळटलें. सो मोस्ट ऑफ द एरियाज चडशे एरिया आमचे उदक सप्लाय जाता तेजो सुदार येतलो आनी प्रेशराचेर उदक सगळें येतलें. आतां हे एज अ इन्वेस्टिगेटर हे कित्याक व्हडल्या प्रमाणान हें जाल्लें आसा. म्हाका कळ्ळां की बुस्टर बसयला म्हणून मुर्मुगांव सायड बुस्टर बसयला आनी हे बुस्टर बसयल्ले कारणाक लागून फ्रॉम 3 to 8 in the morning entire water is being sucked on that side of Murmungaon Taluka. This is an injustice to the people of Dabolim. ताका लागून हिंगा उदक येना. हांवें तांकां सांगलां दोन काम करा. आमी म्हणना बुस्टर तूं काडून उडय आमकांय बुस्टर घाल. देन इट इज इक्वल. इट शूड बी इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युशन ऑफ वॉटर टू ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीज बिकॉज एवरी पर्सन रिक्वायर्स वॉटर. खंय सम्प्स जाय खंय ओवरहेड टँक्स जाय. आमचे डेमोलिश टँक्स आसा नियर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकालीम as well as here at New Wade which were demolished. I have told them immediately to prepare estimate for the new tanks so that we have enough storage of water as well. Kenna kite problem jale. Besides this, the new thing that what I have proposed, and I think Honorable Chief Minister has helped me in this with the Chief Engineer, Principal Chief Engineer and other engineers as well. Raw water supply येताले. तुमकां खबर आसतली एक टायमा व्हडलो आवाज हांवें काडलो तेन्ना रॉ वॉटर ते इंडस्ट्री दिवपाक लागले. सो पोल्युशन इन एंटायर मुर्मुगांव इम्प्रूव टू एन एक्सटेंट. बट नाव वॉट इज हॅपनिंग 20 MLD कितें येताले ते जुवारीज वील नॉट नीड मोर देन 4 MLD ऑफ दॅट वॉटर. रिमेंडर ऑफ द वॉटर कॅन बी यूज. सो आय हॅव सिम्पली टोल्ड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एज वेल एज PWD आमकां एक ल्हान water treatment plant घालून दी. Cost is not exorbitant. It will hardly cost 5 to 7 crores and then enough water will be available. About 10 MLD of treated water will be available to people of entire Murmungaon Taluka. Panchayats, I have told my director to issue in 2 days time a new circular. आधी आम्ही इलेक्ट्रिकल मटेरियल पंचायती दिवपाक परमिशन दिताले. आता आम्ही परमिशन दिनासले
कितलींशीं वर्सां जालीं. बट दीस गणेश चतुर्थी वी आर गोइंग टू गिव देम परमिशन टू बाय इलेक्ट्रिकल मटेरियल of reputed brand of up till 2 lakhs. Anything they want to spend above that, they'll have to come to the government. Otherwise, as a matter of right, they will be able to spend 2 lakhs, because this Ganesh Chaturthi, in all the darkness of COVID, where people are suffering, everywhere there is darkness. So at least where there is darkness in terms of no fixtures, let LED fixtures improve the brightness and therefore improve things in a brighter way. हे एक आमी केल्लें आसा. दुसरें झाडां बुश कटिंग जे आमी म्हणटा, ल्हान ल्हान श्रबरी जी आसता ती रस्त्यार येयल्या चड गाडयांचे एक्सिडेंट जाता. तेंय आमी तांकां परवानगी दिला टू एंगेज लेबरर्स 5 to 6 laborers every day for up till before Ganesh Chaturthi for almost 10-12 days. So once they do that, entire area will be clean. स्वच्छता तुका दिश्टी पडटली. दुसरे खूब स्टेप घेतलेले आसा ते हांव आज उलयना. दॅट वील बी अनदर ओकेजन वेर आय वील टेक यू इन कॉन्फिडन्स.